मंगेशी यूथ ह्या पंगडान M6 बेतोडे हे टिमीक हारयत ऑल गोवा फ्लडलायट फुटबॉल टोर्नामेंट जिखली. आझाद स्पोर्ट्स आनी सांस्कृतिक क्लबान पयली ऑल गोवा फ्लडलायट फुटबॉल टोर्नामेंट घडोवन हाडिल्ली. 4 दिसांच्या सर्तींतलो निमाणो सामनो आयतारा जालो. आझाद स्पोर्ट्स आणि सांस्कृतिक क्लबान पहिली ऑल गोवा फ्लडलायट फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडली. ही सर्त 4 दीस बेतोडेच्या लंगडेश्वर ग्राउंडाचेर जाली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सर्तकांनी वांटो घेतलो. ह्या खेळाक प्रायोजीत करपी तुकाराम बोरकारान खेळगड्यांक उर्बा दिवपी भाशण केलें. पळयात. बरी गेम जाली. फक्त दो पडटालो. बरे हार्ड खेळ्ळे सगळे. आणि फुटबॉल म्हणटी सारकी फिजिकल गेम, टफ गेम सारकी की प्रत्येक मिनटात तू सामको जाम जाता मनीस. तरी आसतना तुम्ही खूप संघर्ष केलो दोन्ही क्लबांनी. सगळ्यांक दोन्यांक विनर्सांक रनर्सांक कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. जिखप हारप आसताच आणि हो फक्त आमी आमच्या मनाक बरें दिसपा खातीर आनी एक आमचे आरोग्य निरोगी उरपा खातीर खेळपाचे आसता. आणि खंयचोय स्पोर्ट्स जे क्लब ऑर्गनायज करता तांकां ऑर्गनायझेशन टीम पयली बरी आसपा जाय पडटा. कित्याक सगळे व्यवस्थित अंपायर पर्यंत ते आमचे रेफरी जावं बाकीचे लायनमॅन हे ते सगळे लायट सगळे जशे तेंचेरूय खूप वजें आसता. आनी म्हाका दिसता आझाद स्पोर्ट्स क्लबान ते बरे भशेन निभायलां. आमची दोन्ही टिमी पावतल्यो आसल्यो जर तर तुम्ही क्रॉस खेळले जाल्यार. पण एक्चुअली तुमचे जे ड्रॉ आसलो त्या हिसपान तुम्ही खेळले बरें दिसले. आणि हांगा खेळपाक खरेंच मजा येता. 80 सायड लास्ट टायम टुर्नामेंट जाल्लो. एक्चुअली व्यू दनपाराक पळोवंक वचत जाल्यार चड बरो हांगा. फ्लड लायट म्हणल्यार काय कळना. ग्राउंडाचो खूप फायदो घेवन तुमकां. एक्चुअली दुसरे टिमीक पळोवनूच आमी खेळटले म्हणून चिंतलेले. आमची दोन्ही सायड बरी आहा. गोल किकूय करून आमी जिखूंक शकता आनी इन गेमूय आमी स्कोर करून जिखूंक शकताले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.